बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पवित्र बापा, तुझे येवजणे प्रमाणे तुझ्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत कुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमचे गोंयचे प्रांतांत पांचवी भावार्थाची यात्रा करून प्राचीत काळ फुडें व्हरता. हे यात्रेन भाग घेतल्यांच्या जिवितान फावती नोसोरणी जावं आनी आमच्या सुम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळूं. ह्या यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाचे सासणां. आमेन. सुरुवात एक गीत घेऊया. I3, पेज नंबर 116. I3. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. आयज आमी ह्या प्राचीत काळान भितर सरता. प्राचीत काळाचो पयलो दीस शिंजेचो बुधवार वो गोबराचो बुधवार, एश वेनिसडे. खेरीत भाशेन आयज ही मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता वानिया डिसोजा आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी आयची मिसाची मांडावळ करतात सांतान समुदाय माटवे, सांत थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट, आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट आनी सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट. ह्या सगळ्या भावा भयणांचेरूय आमी आशिर्वाद आयच्या दिसाक मागुया. आमकां जण एकल्याक नवसरणेचें काळीज दी म्हूण मागुया. सगळें जें वायट आसा आमच्या जिवितांत, आमच्या गोराब्यांत आनी आमच्या समाजांत तें आयज ह्या आल्ताराचेर देवा मुखार आमी उबारुया. आनी हे भेटेंत आयज आमी वांटो घेता आसतना नवसरणी करूंक आमचो निच्यो आमी देवा मुखार खालती काळजान दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज तावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता. आनी हो काळ सुरू करतना आयचो सेवादोर आमकां आमच्या पातकांची दूख धरूंक, जिवीत बदलूंक, देवा बापाशी परतूंक येवंक आपयता. जेजूच्या पुनर्जेवणपणा आदीं हे 40 दिसांची तयारी सुरू करतना दान दिवंक, मागणें करूंक आनी उपास करून आमकां केरीत आपोवणें.
हे 3 पावंडे चोडून आमी एक देखेची जिवीत जियेवंक आनी देवा मुखार मानवलोली जावंक आमकां बापाची मोजत आनी कृपा ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. बाबडीनो इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमचें आख्खें जिवीत आमी देवा मुखार दवरुया. आयज ह्या मिसाचेर प्राचिताची रीत ना, त्या बदलेक आमी प्रवचन जाल्या उपरांत आमच्या कपलाचेर गोबोर घालतले आनी गोबराचेर पयलीं आशिर्वाद घालतले. ही मिसाची सुरवात करता आसतना इल्लोसो वेळ ओगीच रावया, आमच्याच जिवितान भितर सरुया. हे 40 दीस कसली नवसरणी तुज्या जिविताक गरज आसा ती देवा मुखार उबार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची धोडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुचार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. खास्त लायल्यार पर्यंत आपुणूच सुरसुरता कोण जाणो जायत. तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बोरात. पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकांक पर्यंत. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुनयाऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरचेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मोदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरचेची काकलूत केली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायनान जातलो. आमी पातकी सायबा, आमी पातकी सायबा, तुजी काकलूत मागता. परतून म्हणुया. आमी पातकी सायबा, आमी पातकी सायबा, तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखोय. बोकोण वाल्या देवा, गुन्या पुसून उडोय. पात
पातकाचे कोतवून म्हाका नितोल तूं कोर रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर आमी पातकी सायबा आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव वळखून घेता सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार देंवता तुजें चुकलां सायबा तुका चोखमान केला तुजे नोदरेंचें वायट हांवें सायबा केला आमी पातकी सायबा आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता निर्मोल कालीज रोचून घाल तूं होद्यान म्हज्या तिरमून घडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजी कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका आमी पातकी सायबा आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा तुजे सुशी पातकी परतून येतल्या सायबा आमी पातकी सायबा आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरें चितीवेलें वाचप भावा भयणीनो आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी कूद देव तुमकां उलो मारता क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता देवाशी परतून येयात जेजूक कसलेंच पातक नासलें तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर देवान ताका आमच्या पातकां पासोच जासो केलो आनी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात कित्याक देवान अशें सांगलां शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो पळयात शुभ वेळ तो होच तारणाचो दीस तो होच देवाचें उतर हें उद्गार आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें चोत्राय धरात तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका
दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालता तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाख्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, प्राचीत काळान आमी भितर सरल्या, आनी आतां फुडले 40 दिसांचे आमचे प्राचिताचो काळ खेरीत कुरपेचो काळ. आनी ह्या कुरपेच्या काळान आमकां मनशांक परतून देवाशी येवंक उलो. आयच्या पयल्या वाचपान तशेंच दुसऱ्या वाचपान हो उलो आमी आयकला, परतून म्हजेशी येयात, कम बॅक टू मी. आमी सगल्या वेळार देवाशी परतून येवपाक जाता, पूण हे 40 दीस खेरीत दीस जेन्ना ही देव कृपा आमकां मेळटा, तर ताचो फायदो काडपाक भाव भयणीनो कित्याक वो कितें आमी करचें, वो कितें आमचे मुखार आसा तें पळोवंक गरजेचें. हो प्राचिताचो काळ आनी खेरीत भाशेन हो आयचो गोबराचो बुधवार 2 खुणां आमचे मुखार दवरता. एक निसंटनाची डिस्ट्रॅक्शन, जाल्यार दुसरे वाटेन नवसरणेची. आयज गोबर केला, आमच्या साकिस्तांवान गोबर तयार केला, ज्यो आदल्यो आमच्यो चुट्ट्यो आसलेल्यो तशेंच पवित्र वस्तू ज्यो आसात त्यो लासल्यात, त्यो सगल्यो लासून गोबर केला. गोबर जावचे आदीं त्यो चुट्ट्यो आसल्यो, गोबर जावचे आदीं त्यो पवित्र वस्तू आसल्यो, त्यो सगल्यो बदलूंक वा तांची नवसरणी करपाक आमच्या साकिस्तांवान तांकां उजो लायला. आनी उजो लावन जे आदले आसले ताचें निसंटन केलां. म्हणटच हो गोबराचो बुधवार भाव भयणीनो आमकां हें निसंटन आमचे मुखार दवरता. कित्याचें निसंटन आयज आमी करपाक जाय काय, तें आयज आमी जण एकल्यान ताचेर नदर मारूंक जाय आनी ताचेर निर्णय घेवपाक जाय की म्हज्या जिवितान ह्यो वस्तू आसात त्यो आतां सुकल्यात, वो त्यो आतां वापर जायनात, वो त्यो म्हाका माल पडटात, त्यो म्हज्या घोराब्याक म्हज्या समाजाक माल पडटात. ह्या पासत तांचें निसंटन जावपाक जाय. भाव भयणीनो, कित्याचें निसंटन आमी करतले? जरी तर देव आमकां परतून आपणाशी आपयता जाल्यार आमच्या जिवितांत जें पातक आसा ताचें निसंटन आमकां करूंक आपयता. पातकाचें निसंटन जरी तर आमी केलें जाल्यार नवसरणी आमकां आपुणूच मेळटली. जे भाशेन ह्यो वस्तू जांकां उजो लायिल्लो त्यो हो उजो लागल्या उपरांत आपल्या आपूण तांचो गोबर जालो. नवें जिवीत, एक नवी वस्त. आतां आनीक हो गोबर जो आसा, वो ज्यो वस्तूचो गोबर केल्लो आसा त्यो परतून आमच्यान हाडपाक जायनात, पूण त्यो आतां आसात एके दुसरे भाशेन. गोबर कसो?
आनी हो गोबोर आयज आमी आमच्या माथ्यार घालता जाल्यार भाव भयणीनो ही आमकां एक खुणा की आमचें जिवीत हेच भाशेन ह्या गोबरा भाशेन नवसुरलेलें जावपाक जाय. हो गोबोर आनी कित्याक उपकारता? आमचे शेतकामती जे आसात आपल्या शेतांनी उजो घालतात म्हणजे आदीं जी पीक काडल्या आनी थंयसर आतां तें तण आसा वो चोरमां आसा तांकां उजो लायता. बदल थंयसर जाता नवसोरणी आनी ती नवसोरणी जावन आमकां गोबोर मेळटा तो ते मातयेक उपकारता. ही माती आनिकूय पिकाळ जातली जाल्यार ताका जे गरजेच्यो वस्तू जायो जे एलिमेंट्स थंयसर जाय ती तत्वां जाय ती ह्या गोबरांतल्यान तांकां मेळटा. म्हणटच गोबोर जाता तो बेस्तोच जालो आनी तो बेस्तोच भायर उडोवपाक दवरलो हें न्हय, पूण त्या गोबराचो वापर जाता आमकां आनीक नवें जिवीत दिवं. तेच भाशेन आमचें जिवीत जरी तर आमी आमच्या जिवितान हें निसंटोन वायटाचें करता आनी ताची नवसरणी करून आमी हो गोबोर जाल्ल्या भाशेन हें नवेंपण हाडटा जाल्यार तें भितर दवरूंक न्हय. तें आमी आमच्याच जिविताक आमच्या गोराब्याच्या जिविताक आमच्या ह्या समाजाच्या जिविताक आमी वापरूंक आमकां एक व्हड सयेग. ह्या पासत भाव भयणीनो आयज आमकां हे 3 उपाय खरीत भाशेन जेजू दिता. हे 3 उपाय म्हणल्यार आमचीं 3 हातयारां जें कितें आमी निसंटन करूंक जाय, जें कितें आमी पिड्ड्यार करूंक जाय तें पिड्ड्यार करूंक आनी जें कितें आमी नवसरूंक जाय तें नवसरूंक. काय बरीं हीं 3 हातयारां. पयले सुवातेर आमी बऱ्यो करण्यो करूंक आमकां आपयता आनी बऱ्यो करण्यो करप म्हणल्यार दुसऱ्यांक पावप. ही पयली करणी आयज आमकां जेजून दिल्या. दुसऱ्यांक पावप म्हणल्यार दुसऱ्यांक जें कितें गरजेचें, दुसऱ्यांच्यो गरजो समजून घेवप, तांच्या आदाराक पावप, तुजेच लागीं जें कितें आसा तें ताका दिवप. फकत भीक घालता तेन्ना म्हणलां, फकत भीक म्हणल्यार आतां ह्या आख्ख्या 40 दिसांनी आमी सगल्यांक भीक घालीत भोंवची ना, पूण आमचे भोंवतणी आमच्या गोराब्यांत आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या वाड्यांत समाजांत असलीं जायतीं मनशां आसतलीं जांकां आमचे बरे करण्याची गरज आसा. आनी तांकां जेन्ना गरज आसा तेन्ना भाव भयणीनो उपकार केलो म्हण आमी कोणेंच समजुचें न्हू. ह्या पासत जेजून म्हणलें तुजी तुरतुरी वाजय नाका, हांवें हें केलें हांवें तें केलें, हांवें म्हजो पोस्टर घातलो आनी सगल्यांक दाखयलें हें न्हू. पूण जरी तर कोण गरजेक सांपडलेलो आसा जाल्यार समजून घे हो एक तुका सोयेक. जी कोण भीक घेतात वो जांकां तूं आदार करता तांचेर तूं उपकार करता म्हूण समजनाका, पूण तीं तुजेर उपकार करतात कित्याक खेरीत भाशेन ह्या 40 दिसांनी ही नवसरणी जोडून घेवपाक तुका ती सोयेक जातात. ह्या पासत तांचे पासत देवाक आर्गां दी, हे सोयेक आसात ते घे. म्हणटच जें कितें तुवें बरी करणी केल्ली देव पळयता ताका देव इनाम दितलो. दुसरें सांगलां मागणें कर. मागण्या विरेत भाव भयणीनो आमच्यान कांयच करूंक जायना. वयरच्या दिसाकूय आमी नियाळ्ळां मागण्या विरेत आमच्यान असलें वायट जें आसा तें काडून उडोवंक जायना, वायटाचें निसंटन करूंकूच जायना. तें वायट आमचेर आनिकूय येयत रावतलें. पूण जेन्ना आमी मागण्यांत थीर आसाव म्हणजे आमचो संबंद देवा लागीं. पयलीं आमी मनशांक जरी तर हें बरेंपण दाखयता जाल्यार हें बरेंपण करपाक आमकां देवा लागीं संबंद गरजेचो. आनी देवा लागीं संबंद करूंक मागणें म्हणटा तें आमी व्हडली व्हडली मागणी करता उचारता तें न्हय, पूण खेरीत संबंद तुजो तुज्या देवा लागीं. दुबाविरेत आमी हे मागणें एक समुदाय कसो करता, एक कम्युनिटी, एक फिरगोज आनी बाराबर मेळून आमी देवा लागीं हो संबंद सारता. कित्याक काय म्हणल्यार आमचें जें पातक आसा तें आख्ख्या समाजाक लागता. देखून आमचें खासगी मागणें गरजेचें, आमचो संबंद आमी देवा लागीं घट करूंक आनी आमचें समुदायीक मागणें गरजेचें, आमचे आख्खे समुदायाचें नवसरणी जावं. थंय आमकां जेजून सांगलां गुप्ती मागणें कर. म्हणजे आमचे खासगी मागणी आसा ते एक एकलो आमी करता, तातूंत आमी देवा लागीं हो संबंद जोडटा. आमचे भितर जें कितें वायट आसा ताचें निसंटन करूंक आमकां हो आदार. आनी तिसरी वस्त खेरीत भाशेन आमकां सांगल्या उपास. उपास भोव करून आमच्याच जिविताक वा आमच्याच कुडीक एके भाशेन आमी दमावणी करूंक, आप दमावणी.
आमकां देवान कूड दिल्या. कूड जरी तर ना जाल्यार आमच्यान कितेंच करपाक जायना. आमी ओतमो आनी कूड म्हणटच आमचो ओतमो कूड नासतना कितेंच करपाक शकना. म्हणटच आमकां एक कूड दिल्या ती आमी सांबाळपाक जाय. एक कुडीचो परामोस करपाक जाय. एक कुडी खुशाल करपाक जाय. पूण अशें करता आसतना जायते पावटी आमची खुशालकाय घेवप हो परामोस करप पातकी जाल्लो आसा, आशेन भरलेलो आसा. आनीक जाय गरजेचें तें गरजेचें, पूण गरजे भायर आमी जायते पावटी आमचे कुडीक आनिकूय खुशाल करपाक सोदता. संवसारी दादूसपणा फाटल्यान आमी पावता आनी हें आमी केल्लें देंवचाराक जाय. कित्याक जेन्ना ही कूड जी आमकां दिल्ली आसा हे कुडीन आमी असलें वायट करता तेन्ना आमी देंवचाराच्या चोपक्यान पडटा. तर आपल्या ताब्यांत वा आपल्या चोपक्यान देंवचारान आमकां करपाक जाय जाल्यार देंवचारा लागीं उपाय हो आसा. आमचे कुडीक घट धरप, आमचे कुडीचेर आक्रमण करप. आनी तें करता आसतना आमकां सगळें बरें तें दाखयता. देखूनच उपास म्हणल्यार आमचे कुडीक कितें तरी उणें जाता. जेवणाचे वाटेन उपास आमी करता तेन्ना आमकां भूक लागता आनी आमकां कळून येता की आमकां जाय. तर जाय म्हणटा तेन्ना जरी तर आमी देवाक आमचे भितर घेतलो जाल्यार भाव भयणीनो व्हडांतलें व्हड दादूसपण थंयसर आसा. त्या पासत आमचे भोंवतणी जें कितें आमकां दिश्टी पडटा ताची आशा न्हय, वस्तूंची आशा, मनशांची आशा, वो नामनेची आशा, दुडवांची आशा हें न्हय, पूण देवा लागीं संबंद सांबाळून आमच्या आत्म्यांक जी खुशालकाय मेळटा ती घेवंक आमकां आपयता. आनी हें करूंक आमचे लागीं हें व्हड हातयार उपास. आनी आतां ह्या 40 दिसांनी आमचे मदलीं जायतीं जाणां उपास करतलीं. भोव करून आमी आमचे थोड्या भावा भयणांक बेबदे म्हणटा. सगळ्याहून म्हाका पयलो तांचो उगडास येता. हे 40 दीस ते कशेंच पिवचे ना, सोऱ्याक हात म्हणटा तो लावचो ना. दाखयता की तांच्यान जे कोण हे भाशेन करतात एक व्हड वस्त. सदांच जिवितान पियेतालो पूण हे 40 दीस पिनासतना रावपाक जाता. तर 40 दीस जरी तर पियेनासतना रावपाक जाता जाल्यार तूं तारणाचे वाटेन आसाय. पूण जायते पावटी हो आतां काळ काबार जालो, इस्टर येयलो, परतून तारण तूं तुजेंच पिड्ड्यार करता. हो एक एग्जाम्पल. हेच भाशेन आमी जायतीं जाणां आनीक वेगवेगळे तरेचे उपास करता. थोडीं जाणां उतरां वायट उलोवपाची सोडटात. हे 40 दीस वायट उतरां उलोवप ना. हे 40 दीस कोणाचें पाड घालप ना. हे 40 दीस चोरप ना. हे 40 दीस हें जें पातक आसा तें पयस करप. तर हे 40 दिसान जी आमकां करपा मेळ्ळ्या भाव भयणीनो तातूंत आमी त्या गोबरा भाशेन जावपाक जाय. म्हणजे आमी लासून उडयता आतां ह्यो आदल्यो वस्तू आसात त्यो. आनी ह्यो आदल्यो वस्तू आमी खरेंच जरी तर लासून उडयल्यात जाल्यार ताचें अस्तित्व आतां दुसरें, तो गोबोर दुसरे भाशेन तें जालां. म्हणटच आमचें जिवीत ह्या संवसारान वेगळें जावंक जाय. तर आयज जोयल प्रवादी आमकां पयल्या वाचपान हो उगडास करता आनी उलो मारता देवाचो उलो. परतून म्हजेशी येयात, सगळीं बाराबर जमात आनी बाराबर जमान ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू, ल्हान ल्हान जे आमी आमचे सॅक्रिफीस करता ते करात. आयज आमी जबाब स्तोत्रान करीत भाशेन देवा मुखार आमकांच खालती करून म्हणटा आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. आनी आख्ख्या 40 दिसांच्या ह्या काळान आमकां ही कुरपेर कुरपा व्हांवत रावतली आनी आमकां बागेवन पावलो तें आमकां करीत भाशेन सांगता. खंयचो तो वेळ, फाल्यां रावनाका, परवां रावनाका, वो होली वीक येतलो तेन्ना रावनाका. जायतीं जाणांक आमकां सुंवय कुमसारां करपाक निमणे दीस येता तेन्ना केल्यार बरें, आनीक थोडीशीं पातकां करपाक एक चान्स पडटलो. जाल्यार बागेवन पावलो आमकां उगडास करता आदल्या कोरारांतलें. शुभ वेळार हांवें तुजो ताळो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो, देव म्हणटा. जाल्यार शुभ वेळ तो होच, आतां, आयज. फाल्यां रावनाका. फाल्यां तूं उरतलो काय ना तें खबर ना. देखून ह्या प्राचीत काळान आमी जेन्ना आयज भितर सरता भाव भयणीनो आमचें सगळें जिवीत आमी देवाच्या हातान घालुया. आमी कोणूय जावं,
आमी गोडे सादी मनशां जावं, आमी गोडे कसल्योय जुट्ट्यो दवरपी मनीस जावं, आमी गोडे सरकारी मनशां जावं, आमी गोडे रिलिजियस मनशां जावं, आमी कोणूय जावं, सगल्याक आमकां ही नवसरणी लागता. आनी जो कोण ही नवसरणी सांबाळटलो ते 40 दिसां उपरांतूय तोच तारण जोडटलो. तर निसणटोन सगल्या वायटाचें, निसणटोन आमच्या वायट करण्याचें, निसणटोन आमचे आशेचें, निसणटोन आमच्या पजडपणाचें, निसणटोन आमच्या चोरयांचें, आनीक नवसरणी आमच्या आख्या जिविताची ह्या आल्ताराचेर आमी देवाक उबारुया. आनी हीच खुणां करून आमी खरेपणी हे नवसरणेक तयार आसांव देखून आमी हे पवित्र रितीन आतां वांटो घेतल्या, गोबराचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी होच गोबोर आमच्या माथ्यार घालता आसतना आमकां ही उतरां काय बरीं आयकूंक येतलीं. मनशातूं दूल आनी तेच दुलीन तूं परतून वेतलोय, वो प्राचीत कोर, शुभ वर्तमान मानून घे. तर हे रितीन आतां आमी सगळीं देवाचे कृपेन वांटो घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. बाबा भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक, आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं आमी नम्रतायेन मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावन तुमचें मागणें नवसरणेचें देवा मुखार दवरात. देवा आमच्या बापा, पातक्याचें तुका मरण नाका. बोगोर पातोक रोडून ती तुजेशी परतून आयिल्लीं तुका जाय. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आनी आमी आतां आमचेर घेवंक वेता त्या गोबराचेर कोनवाळेन तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या धर्मीक फुडार आमी दूल आनी दुलींत आमी परतून वेतल्या हें ओळखून प्राचीत काळाची दडवण उर्बेन सांबाळूंक आमची खुशी. हे दडवणे वरवीं आमची पातकां बोगोस आनी पातकांतली नव्या जिविताक उठून तुज्या पुता सारकीं आमी जायशीं कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमच्या कपलांचेर आतां आमी हो गोबोर घेतल्या. किरीत भाशेन भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवया. आनीक प्राचीत काळान आमकां जो उलो मारला
त्या वावराक आमी फुडें सरुया. गीत घेवया I-23 पेज 130 I-23. Tuzo
जेसू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो आख्या बातकी नीच्या मोगाळिष्टा जेसू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार खतखत्यान उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची सेवा करतना मागणें करूंक, दान दिवंक आनी उपास करूंक, लोकांची भोक्ती वाडोवंक वावुरतना आपल्या जिविताची देखींतल्यान फुडाकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयक आमचो थाळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या दिलोल्या जबाबदारी पाळटना एकेदेकीची प्रामाणीकपणाची, नितीची आनी शांतीचें जिवीत जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दुनिया नेवा आयक आमचो थाळो भोक्तीपणान मारता उलो. जायती आमची तरणाटी आयज इरगोजेंत तान पयस गेल्या. मिसाची बेटेचो आनी मागण्याचो मोग ताच्या काळजांनी रिगूंक आनी देव कोडे संबोवन जोडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दुनिया नेवा आयक आमचो थाळो भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या प्राचीत काळान आमची तयारी करतना आमचें दान, मागणें आनी उपास देवाक मानवता तशें जाल्यार पुरो म्हूण बापाची कृपा आमकां मागुया. दुनिया नेवा आयक आमचो थाळो भोक्तीपणान मारता उलो. वेगवेगळे तरेन आमचो जायतो लोक संवसारभर पेरिगान सांपडलेलो आसा. जावं भुंयकाम जावन तुर्की, सिरिया हांगासर, तशेंच न्यूझिलंड हांगासर फ्लड्स आनी भुंयकाम जावन ब्राझील, मॉरिशस, चायना हांगासरूय बीन जायते फ्लड्स जाल्ले आसात. जायतो लोक बेघर जाल्लो आसा, जायते जाण मेल्लीं आसात. खेरीत भाशेन मागुया आमची सगल्यांची देवान काकलूत करूंक आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवारूंक आमी देवा लागीं मागुया. दुनिया नेवा आयक आमचो थाळो भोक्तीपणान मारता उलो. खेरीत भाशेन मागुया आमचे गोंयचे परिस्थिती पासत जें कितें आमचें गोंयचें निसंटन ह्या दिसांनी जायत आसा तें निसंटन बंद जावंक आनी निसंटन करपी आसात तांची नवसरणी जावंक आनी तांची नवसरणी करपाक देवान आपलो हात तांचेर दवरूंक आमी खेरीत भाशेन तांचे पासत आनी आमच्या गोंयचे पासत मागुया. दुनिया नेवा आयक आमचो थाळो भोक्तीपणान मारता उलो. हेर सगळी आमची खासगी मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमचे फिरगोजे पासत आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. काकलुतसार बापा, तुजे काकलुतीक आमी उलो मारता. ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या ती आनी आमी मागूंक नकळो ती तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोवणे वेळार गीत घेवया.
C10, page 32. C10. तुझ्या उदाहरणांत आमकां तुझ्या उदाहरणांत आमकां दाखाचं स्वरूप दाखवलं शक्तीची भावना म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान घडोवन आमच्या नाकी पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक व योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो दोमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभान भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना अगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय, सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता, सर्वेस्पराची नावी येता. आका जोय जोय, आका जोय जोय. सर्गी तुका जोय जोय, सर्गी तुका जोय जोय. आयज तिसरें महाप्रार्थन आमी घेतल्या. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशापोर जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा ओरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी आतां उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योंत आंकवार मरेच्या, तुज्या बाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या समेस्त गवळ्यां आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. तुंय आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमचो देव काकलुत्सार मोगाळ देव आमचे भितर वायट आसा तें निसंटन करूंक आनी आमच्या जिविताक नवसरणी दिवंक तो आमकां कृपा दिता. हेच कृपेक आमी सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे करूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची गांव देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची गांव देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
जो कोण सर्वेस्पराची सुमूर्त दीस रात नियाळटा तो समया प्रमाणे फळ दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आयज तावन प्राचीत काळ सुरू. आयच्या दिसा करीत भाशेन आमकां उपास लागता सगल्यांक, ज्या कोणाक 14 वर्सां भरल्यान आनी 60 वर्सां भरूंक ना. आयज मांस खावपाक जायना हो कुडीचो उपास. तशेंच आमच्या ओतम्यांचोय उपास करुया, आमच्या उतरांचोय उपास करुया. जायत्यो वायट वस्तू ज्यो आमी करता आयच्या दिसाक आनी ह्या 40 दिसांनी करीत भाशेन आमी आडवारुया. एक सजेशन आमच्या सगल्या तरणाट्यांक करीत भाशेन आमकां आमचे मोबायल्स, आमचे सोशल मिडिया आमी जायती वापरता आनी ती वापरूंकूय जाय. ह्या दिसांनी आमी बेश्टे रिल्स आनी विडियोज पळोवन जे मनोरंजक आसात, एंटरटेनमेंट आसा, तो इल्लोसो उणो करून जें कितें आमच्या संवसारान घडटा ताचे विशीं हे विडियोज जायते आसात. अर्थक्वेक कशें जातात ताचे विशीं आसात, मागीर आमचें निसणटोन जें आसा ताचे विशीं विडियोज आसात. हे असले विडियो जे आसात ते जाणा जावुया. कितें घडटा आमचे भोंवतणी तें समजूंक प्रयत्न करुया. व्हडलेशे बदल करपाक नाका, विडियो पळयात, पूण विडियो पळयतात ते असले देखीचे आसात आनी आमकां शिकोवन दितले आसात ते आमी पळोवया. आयज सांजेर 7 वाजता ते 8 वाजता भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी वेळ सारतल्या. मागण्यांत आनी प्राचितांत तुमी येवन तातूंत वांटो घेवचो. आतां 8 वाजता दुसरें मीस जातलें. मीस जाल्या उपरांत जरी तर तुमच्या घरान कोण दुयेंत आसा तांकांच तुमी हो गोबोर व्हरून तांच्या कपलार घालचो. तशेंच आयज दुयेंतींक आनी पिडेस्तांक कुमन्यांव घेवन येतल्यात. तुमच्या घरांनी तांकां तयार दवरची.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या दाबोलींच्या भावा भयणांक आमचे खेरीत दिनवास आनी शाबासकी आनीक सगल्यांनी आमी एक फिरगोज कशी वावरता आसतना आमकां एकामेकाक आदार आमी करीत रावया. कालच्या दिसाकूय येवन तांणी इगोर्ज साफ केल्या, इगोर्जेची भोंवतणी निवड केल्या, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. शेवटाक गीत घेवया. I-28 पेज 133. I-28. मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुज्या वायटा गुणाचे ओखो दिता. काळजांत थांबून देवाचे